मोगाच्या बाबणीनो आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां सांगता वा आमकां उगडास कोत्ता. पयले आमी एक विस्वासी काळीज घडोवंक जाय, म्हळ्यार आमचें काळीज विस्वासी काळीज जावंक जाय हें आमी पयले वाचपान पळयता. होसेस प्रवादी इस्रायल पोजेक उगडास कोत्ता की तुमचें काळीज मोन आनीक देवाचेर ना, संवसाराचेर तुमी दवरलेले आसा ओ संवसाराचे वस्तूंचेर तुमी दवरून तांकां तुमी लोबदवरलेली आसा. तुमी तें सोडून देवाचेर तुमचें काळीज मोन परत दवरात, तेन्नाच तुमचें जिवीत सुफळ ओ फलादीक जातलें. आनी आमी जाणा कशे भाशेन आनी फुडें वाचल्यारूय देव केन्नाच आपले पोजेक सोडिना, तो परत परत तांकां आपणाशी हाडूंक प्रयत्न कोत्ता, उगडास कोत्ता. आमचें काळीज मोन ताचेरूच आसूंक जाय, ताचेर विश्वास दवरूंक जाय. आनी हेच कितें आमी पळयता शुभ वर्तमानान, कित्याक ताचे उपरांत जेजू हे 12 जाणांक विचून काडटा. ते आसले ताचे बरोबर आनी ताचे बरोबर आसतना तांचें काळीज मोन ते दर एका घोडेक घोडीत आसले जेजूचे उतरां प्रमाणे जेजू शिकयता ते प्रमाणे. ताचे लागून मागीर देव जेजू तांकां अधिकार दिता वचूंक दुसऱ्यांचे काळीज मोनूय बदलूंक, तांकांय ही बरी खबर दिवंक. आनी ताच्या लागून आमकां ही 12 सिसांची नांवां मेळटा आयच्या हे शुभ वर्तमानान. तर आमी जेजूचे पाटलावदार म्हणून जियेता आनी तर आमचे पयले सुवातेर काळीज मोन देवाचेर आसूं दी आनी तो शिकयता ते मार्गान चलूंक हेरांकूय तेच मार्गान ओडून हाडूंक आमकां कृपा आनी बळ मेळ्ळें प्रमाण हे मिसांत मागुया.